कोणाक जाय कोणाक जाय ये कोणाक जाय मार्क सांगतो पया हांव दिला न्हू जाय कोणाक जाय कितें म्हणटा ती गडबड जाता मस्त शाणो जाला होता. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी सगळी? तर आयज तुळशीचें लग्न सो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा एंड म्हाका रांगोळी घालपाक जाय जो की हांव मागीर घालतलें. एंड आतां म्हटल्यार म्हाका कितें आउटफीट घालपाचें तें बी हांव रेडी करूं ना. पयलीं तरी हांव कुर्ता बी ऑर्डर करतालें बट हे फावट्यान ऑर्डर बी ना करूं. सो हांव मोस्टली साडी न्हेसपाक चिंतता बट पळोवया आतां वचून हांव तें चॅक करता की म्हाजे कडेन खंयचो ब्लावज आसा तो साडयेचेर सूट जातलो जाल्यार तें पयलीं पळोवपाक जाय. आनी पोचूक आमी आयज सोडलेले आसा. डोर ओपन आसा आनी पोचूक सोडलेले डोर ओपन आसा आनी हांवें पोचू आमगेलो ना रे. आयज आमगेलो पोचू शाणो जाला भायर बी वचून तो ताका ट्रीट दिला आत्तां आनी तो बसला तो जालें ए बाबा. आनी हो बाय म्हागेलो जिमी तो पळयतालो उदक पिवन दाखयता तो बाबू आमगेलो. उदळ आई कपडे सुकोवंक घालताली जाल्यार हो वचून तिका पळयता हो तेंच करता कोण भायर वयता तेज्या वांगडा आपूण भायर वयता. जाल्यार पुप्पू पुप्पू आले पुप्पू दुसरे पुप्पू बघेले खूंय आले खुदे जाले कितें जालें कितें कितें जालें घास मारशी म्हाका बुटूट इल्लोशे बुटूट म्हागेलो. तर मातशें बिजी आसलें हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की हांव साडी न्हेसपाक चिंतता बट म्हाजी ती साडी म्हाका मेळत नासली. फायनली सोदून म्हाका ती साडी मेळ्ळी. ही म्हाजी साडी कॉलेज टायमाची हांवें सोदला लायक कॉलेजी टायमान फेअरवेलाक हांवें घातलेली ही साडी. हेजो एक शॉर्ट व्हिडिओ सुद्दां आसतलो म्हाज्या युट्यूबार. सो ही साडी हांव आयज रिपीट करपाचें आसा परत इवनिंग. सो तेजे पयलीं म्हाका आतां वचून रांगोळी बी घालपाक जाय. एंड आफ्टर दॅट डॅडीन हाडला खूब फोगोट्यो मारान हाडलेले आय मीन फोग भरपूर हाडलेले आसा. म्हाका किटकॅट लावपाक खूब लायक सो ते बी हाडलेले आसा डॅडीन म्हाका. एंड भावाकूय कितें बॉम्ब बीन कितें हाडलेलें आसा. सो आफ्टर दॅट ही हेका हांगा दाग बी पडलेलो आसा बट वो दिसपाना. हो सकयल येतलो आय मीन मिरयां कडेन येतलो दिसता वो बिकॉज हो खूब ओल्ड न्हू. सो खंयच्या कोणशाक पडलेलो तो हांवें सोदून काडला आतां बिकॉज हेजो एक ब्लावज आसा जो म्हाका फिट येता अजुनूय. सो हो दवरला एंड मागीर हांव हो घालतलें फोग लायता आसतना. एंड म्हाजे क्युटी पळय हांगा आसा चुचू कुचू 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 म्हाजो हो दुसरो पोचू हो म्हाजो दुसरो पोचू ओके. सो आतां हांव सकयल वयता बिकॉज म्हाका रांगोळी बी घालपाक जाय. पोचूक पळय खंय बसयल्यात आनी पोचयले जिमी पळय आनी हांवें पू म्हाका कितें म्हणूंक केलें कितें गो हांवें पोचुले तकलेर पळय कितें आसा तें उश बी शानू आनी हांगा जोती बी दवरला. आरे म्हाजे पोलू इल्लोशो मम्मीन ते सकाळी रांगोळी घातलेली. सो आतां सद्या ही रांगोळी मातशें हांगा उदक लावपाक जाय. पू आई सुको कपडा घेऊन चल तो बेगिन चालू सगळें क्लीन केलां आतां हांगासर रांगोळी काडटा ही आनी कितें केलां पळय
म्हाका रांगोळी तितले बरें कळना काडपाक, सो हांवें हांगासर अशी काडला एंड हांगा थोडे हे यूट्यूबाचे व्हिडियोज पळोवन केला आनी म्हजे हात पळयात एंड हांगा हांव दुसरी काडटा. सो पू म्हाजे कडेन येवन बसला पण इल्लोसो म्हाजे पू. सो हांवें हांगा पयलीं क्लीन बी केलें सगळें तें आनी रिकॉर्ड करपाक टायम ना आनी हांगा सगळी ही रांगोळी घेवन हांव हांगा बसला एंड आय डोंट नो खंयच्यान दवरलें की सारको येतलो. एंड हें जावन म्हाका मागीर पणट्यो बीन हें करपा जाय, लायक वाती बी घालपाक जाय. म्हाका मम्मा मातशी न्हिदला बिकॉज मॉर्निंगच्यान मम्मान काम केलां, हांवें कांय करूंक ना मॉर्निंगच्यान. हांव लेट उठला एंड हांवें कांय करूंक ना, मम्मान केलां सगळें. सो तें बी सगळें रिकॉर्ड करूंक ना हांवें बिकॉज मॉर्निंगच्यान हांव आळशीपणा करीन. एंड आतां हांगासर हांव रांगोळी घालता. म्हाका रांगोळी घालपाक कळना, जे तुमकां पळोवन कळटा आसतलें. हांव लिटरली एक एक स्टेप बाय स्टेप पळोवन करता. हे आतां 6 by 6 डॉट डॉट घालून हांव ही रांगोळी घालता. एंड म्हाका हांगा आनीकूय घालपाक जाय, लायक हांगा घातला हांवें एक, हांगा घातला हांवें एक, थंय घातला. सो त्या वाटेन बीन दाखयता. कितें जालें तें म्हाका सांगता पू. हो, सो म्हाका थंय बी एक घालपाक जाय, थंय आनी थंय बॉर्डर घालपाक जाय. प्लस हांगासर दोनी वाटेन बॉर्डर घातली. हे बघ हांगा बसलो तो कान बी कितें जाला तो झगडोपाक वयता, तो काल बी झगडोन येयला तो. आनी त्या वाटेन बी बॉर्डर घालपाक जाय. तो डस्टबीन बी इग्नोर करात ते. हांगा आनी कितलें क्लीन केल्यार हो डर्टीत उरता हांगा. ह्यान आतां धुवन पुसून काडला हांगासर. आनी ही 2 दिसता हे भावान केला हांगा बसोन, हे आपूण रांगोळी घालता खंय आनी हे 2 काडला आनी गेला तो. एक मोठी आणि एक बारीक जालीशी, एक मोठी आणि एक बारीक जालीशी दिसता. ही सामकीच बारीक जाला. एंड म्हाका इतके संवय ना. हांगा आमची गाडी दवरलेली न्हू, सो तेजे ते स्क्रॅचीस पडलेले आसा. सो परत व्हिडिओ स्टार्ट करून पळयता. हो आनी हार्ट पे केदो व्हडलो आलो तो एक सायडीच्यान, हो सारको परफेक्ट जाला आनी हो आनी कितें जाला हांगासर अशें कलर घालता मागीर आनी सारकें करता. सो फायनली ही घातली हांवें. आतां एका हांव कलर घालून दाखयता. पू तूं खवयता पू पळय तेका मस्ते ते सामकें. एका कलर घालून दाखयता आतां. म्हाजी हालत पळयात. हे हात प्लस हे हात आनी म्हाका लागला बूक सामकी. एंड आजून आमचे हे जावना पणट्यो घालपाचे मम्मान सांगलेले. सो आत्तां म्हाज्या जस्ट रांगोळी कंप्लीट जाला आनी जिमीन पोचून पूण तिगांनी मेळून म्हाज्या रांगोळेचे तळेस नेस करून उडयला सामकें. बट तुमकां हांव दाखयता स्टील. एंड आतां टायम जाला 5:45. आत्तां जस्ट काबार जाला आनी जिमी काय मारले बी. हे करून 2 थापटे पडले तेजे कडेन. तेजेर 2 थापटे पडला आनी तो उगी बरो थंय आसा. पूण ताणें मस्तीपणाय केला तशी. फूल हे केला दाखयता हांव. ताचे कडेन हांवें जस्ट 2 फ्लावर्स काडला दोनी वाटेन एंड हे अशें बॉर्डर केला हांवें. प्लस सेम हांगासरूय केला हांवें बॉर्डर एंड ही मिनी मिनी रांगोळीज काडल्या जे की स्पॉयल केला. हे आनी कितें हो कार्टून कसो जाला आनी हो तो दिसता हो जिमीन आपलो पांयो लायला आनी हांगासरूय हे केल्लें पोचून आनी पूण हांगा केल्लें हे रांगोळी काय हांगासर कितें तरी केलाय पळय हे ते ग्रीन कलर दावला ते थंयच्यान. आनी मागीर ही काडला हांवें मिनी रांगोळी एंड ही काडला एंड तुळशीक बॉर्डर हांवें हे केला लायक हे म्हाका बरें दिसता चड. सो हे केला. ओ आनी कितें उरलें हांगासर आतां सगळे कडेन मेणवाती लायतात आमी, कॅन्डल्स लायतात सो ते लावपाक जाय. एंड बॉर्डरीक मातसो कलर फेल केलो हांवें लायक हांवें हेज्या जाग्यार आनी दुसरो कलर यूज करपाक जाय आशिल्लो. सो ते केल्ले आसा हांगासर. एंड फायनली पळय आमची लायट्स थंय भायर फ्लावर्स लायिल्ले आसा प्लस हांगासर लायटिंग्स केल्ली आसा. एंड हे ओवरऑल हांगासर बीन ही लावपाक जाय अजून लावना. हय हांव लायता रो पणट्यो डॅडीन हाडलेल्यो. ओके सो आतां दिसता दिवाळी कशी. आयज व्हडली दिवाळी. सो आतां म्हाका एक लाडू खाता हांव हात धुवन एंड मागीर मम्मा कितें म्हणटा गो माती पणट्यो तूं करता वाती घालता. ओके बरें. आनी हितून कितें घातलेलें कितें ऑलरेडी हे कितें जालें अशें ना ते काल एक पेटून पळयलें पेट्ट काम म्हळ्यार तुवें सांगलें पेंट ते पेंट हय मागीर म्हणून ट्राय केल्लें नॉर्मल आसा. बरें हांव हात धुवन
हे खाता एक हातून एक लाडू खाता मागीर हांव मॉर्निंग न्हाल्ले बट परत एकदा न्हाता प्लस म्हाजें पार्सल येयलें मग पार्सल खंय उडयलें तुवें थंयच आसा ओके म्हाजें पार्सल येयल्लें हांवें कॉम्पॅक्ट पावडर एंड कितें तरी ऑर्डर केल्लें म्हाका ती याद ना सारकें सो ते बी येयला बरें जालें आयज येयलें तें म्हाका लावपाक मेळटलें एंड म्हाका साडी न्हेसपाक जाय सो मम्मा म्हाका सांगी मागीर न्हेसयता म्हणून पूण तिका सांगलें आतां न्हेसय म्हणून पयलीं हांव न्हांवन येता म्हणून मागीर गडबड जातली आनी मागीर खंयच्या खंय जातली ती म्हणून ती लग्नाक आपयता मम्मा म्हाका साडी न्हेसयला आनी न्हू किरें न्हेसयला म्हणून खबर ना कित तरी जालें ती गेलें ती राव पयलीं कॅमेरा सेट करता दिस इज इम्पॉर्टंट नाजाल्यार हांव बेश्टें कितेंय न्ही घालता आशिल्लें हेका लागून ब्लॉगाक लागून हांवें साडी स्पेशल अशें घे तुजी रायट सायड अशें का मुगो अगं तू खंय रायट लेफ्ट रायट रायट सायड साडी न्हेसयता हें कितें गो तें तूं सोडटलें ना मागीर अशें अशें कितें जावपाक जाय दिसता तें अशें अशें उब जावपाक जाय अशें सो जस्ट हांव बेस करतालें मागीर हांव हें ओपन पडटा हें म्हाजो पार्सल रिसीव जाला सो तें हांव ओपन करलें मागीर म्हाका याद येयलो अरे हें ब्लॉग शूट करपाक जाय तर केंस बी मातशें स्ट्रेट करून घेतला हांवें आतां हे ओपन करता बिकॉज हितून म्हाजो कॉम्पॅक्ट आसा जो की म्हाका आतां जाय कितले टेप लावन दितात पयली लाव यो यो आं हें जालें मुगो सारकें पळय फाटल्यान दाखय फाटल्यान पळय मातशें पळोवया जालें जालें ते मागीर पालो सोडटलें न्हू तूं पालो कितें जालें गो तूं सोडटलें मागीर सारकें जातलें तर तशेंच जाता बरें येता मातशें हें कर पड्ड्याकूच लावन मातशें डार्क बंद कर हां हां येता सो म्हाजो भाव गेला हें हाडपाक लागून आनी कितें म्हणटात ताका म्हाजो भाव मसाला डोसा हाडपाक गेला बिकॉज ताकाय भूक लागलेली एंड म्हाकाय भूक लागलेली सो तो हाडपाक गेला तें एंड हे म्हाजें पार्सल येयलें अशें ओपन करता पळय हांव बिकॉज टायम ना सारकें ओपन जायसर रावपाक सो फर्स्ट प्रोडक्ट हो येयला ओके होच म्हाका जाय सद्या हें लावपाक ते फ्री मेळ्ळा ना ना हायलायटर तो हांवें ऑर्डर केला सो हो एंड हो हायलायटर बिकॉज जो म्हाजे कडेन आसा तो खूब ओल्ड जालो म्हटल्यार एक्सपायर ना जावं बट खूब तेंप चलता तोच यूज करचो म्हाका वाज येयला एंड दुसरो हो ऑर्डर केला हांवें म्हाजे हेअर सिरम जो की काबार जाला सो हांवें व्हडलो ऑर्डर केलो बेगीन काबार जावपाक जायना म्हणून मेकअप करता मातशें हांव ब्लश नेक्स्ट म्हाजो फेवरेट ब्लश स्विस ब्युटीचो हो शेड म्हाका खूब लायक इतूसो घेता हांव मेकअप पिक्सल हांव एक्चुअली खरें लग्नाक वयता तुळशीचें लग्नाक सो रेडी जावपाक तरी पडटा मेकअप जालो म्हजो फेस एकदम ग्लो करता बिकॉज ऑफ मेकअप ऑल थँक्स टू मेकअप नाजाल्यार इतलें टायर्ड जाल्लें की ग्लोथ गेल्लो म्हजो सो मातशें ज्वेलरी डिसायड करया ज्वेलरी इन द सेन्स कितें सारकें फूल एम्प्टी जाल्लो आसा एंड आय थिंक टिकली लावपाक जाय म्हाका बारीकशी टिकली लायता मराठी वाला टिकली हांव कॉल करता सो ही टिकली लावन
इयरिंग्स ही घालतले. अशी हेवी लूक दिता सो गळ्यान काय घालपानो. गोल्डन फेक गजरा असा, फेक गजरा. एंड माझो लूक जालो कंप्लीट. आता या आम्ही सकयल बिकॉज आनी काम आसतले हे गेट रेडी विथ मी कसो जालो हो. बट म्हजो एंटायर लूक दाखयता हांव म्हजो इन साडी. सो हो म्हजो लूक म्हजे हेर फाटल्यान काय करूं कॅमेरा फ्लिप कशें दिसता एंटायर लूक. माझी साडी एंड म्हजो कचरा पट्टा म्हजो मेकअपाचो सामान ते सगळे. एंड हांगासर बी सगळे अशेंच पडलेले आसा. तांबयो हाडला बिकॉज हितून म्हाका ब्युटी ब्लेंडर म्हाका ते डीप करून लावपाक जाय आशिल्ले आनी वो आउटफीट हांव मागीर घालतले मोस्ट प्रोबेबली. एंड हांव रेडी आसा. पोचू पण म्हाका पळयतालो तो आतां साडी न्हेसोन येयला म्हणून. हे पोचू खंय नजर पळय तेजी खंय ती बारकेलो इल्लोसो. एंड हांगासर लायटिंगेचें काम चालू आसा. डॅडी बाव आई मेळोन करता. एंड पंट्यो बी लायला ती पालवली मग एक आई पळय कशी रावला ती. सो हांगा सगळ्याक मम्मान पंट्यो लायल्यात आनी पंट्यो कमी पडली खंय. एंड इथं आमची गाय येयल्ली आसा हांगा आनी हेंचें काम चालू आसा. कितें जाला रे? हय कितें प्रॉब्लम आसा रे? हांवें लायल्ली मरे ओदोळ पेट्टाली. पळय कितें करता ती पंट्यो कमी पडली खंय. कितें लावले सदाचे गो सदा लायताले पळय. हय ते परत तयार करता. तू केन्ना भायर सरपाचें? मम्माक डॅडीन रेडीमेड कापड हाडलेले आसा. भावाने पळय मसाला डोसा हाडला म्हाका. तेणें आपल्याकूय हाडलेलो तेणें खालो. तो म्हाका आपयतालो तेन्ना हांव भायर सरतालें. सो हो म्हाका हाडला तेणें. सो हांवें पयलीं खातो आनी मागीर आनीकूय खूब काम उरलां. केन्ना भायर सरता? आत्तां कितें करी तें कर. ऑनूच करूं नाशिल्लो हांवें आतां. तें हांवें सारको एडजस्ट करून दवरलो तो परत तितल्या टायमान एडजस्ट कर. सारकी हायट जाय तेजी. सांगलेलें ऊस काप म्हणून ती कापलें ना. हांवें कापला ही काणी पळय. पोवचो म्हाजो बाबडो न्हिदलो. बाबू आमचो इल्लोसो. थोडेच जाय खंय चुरमुली मोव पडटा ना जाल्यार. सो डॅडीन पुजा केली बट लग्न जावपाचें उरलां. आतां तेमी येतली मागीर तें सगळें स्टार्ट जातलें. आतां जस्ट डॅडी पुजा केला आनी डॅडी देवळान गेला बिकॉज आतां पयलीं थंयचे देवळान पयलीं जातलें मागीर हांगा सगळें घरांनी जातलें. हांगा वयर दवरून कापला हे. आं बिकॉज हांवेंनूय ते सकयल दवरून कापलेले. हांवें जस्ट एकूच कट केल्लो तेणें बाकीचे कट केलो. कशें कट केला पळय तेणें तें. हां मम्मा आसा रे हांगा? हां ती न्हेसपा गेल दिसता. सो मम्मा कडेन या आतां. पळय म्हटलें ती म्हणून हांवें कॅमेरा ऑन केलो. सो ती रेडी जाली. कशी रावला पळय. तिकली लावना. तिकली आसा मम्मा. रेडीमेड साडी न्हेसला ती आतां. कापड सॉरी पोचू न्हू ते तशें करनाका. तिका काम आसा अबी. कापला मरे कापला ऊस. चिरमुली गो हांवें मिक्स करता आतां. मम्मी नानी पळय महाराणी साहेब पदार रही है करून घातला सामकें. हय तेच. हां मम्मीला व्हिडिओ काडलाय आपल्या फोटो. खंय रे तू? खंय रे? गेलो भायर. तुझे बुराक पडला. अबे अबे ना सारखे हायलायट जावपाचे. सो भावाने बी माराण लायिल्ले. सो तेजे डायरेक्ट हांगारून पडले आनी ताका व्हडलो बुराक पडलो. नवीनूच ते आतां ते जळ्ळे ते जळोन ताका बुराक पडलो न्हू. राव मागीर लावया. पयलीं हांव हें करता. आई कितें म्हणटा गे ताका? कितें म्हणटा ते पेटयता ताका? हां जोडवे. हय पेटयल्यात ते. पयलीं जोडवे पेटयता. आय मीन हें करता आनी मागीर माराण लावया. हां हय
चेंज करून येता हांव. सो आतां हांव चेंज करून येता, मागीर फोग लावपाक जाय. मम्मा हांव चेंज करता. वय ओके. हे कितें गो म्हाका केन्ना काडूं जाला. फिटेड हाडला. सो आतां वयर वयता हांव. खूब गरमी जाली. सो आतां हांव चेंज करता. खूब गरमी जाली. एंड दुसरो आउटफिट घालता हांव जॅकी, बिकॉज म्हाका लावपाक जाय फोग. रेडी कशेंच जाल्लें आसा, बट हांव गेट रेडी विथ मी न्हू. सो आतां सकयल या फोग लावपाक. कामरां बी सगळें काडलां हांवें कम्फर्टेबल आसपाक लागून. हेका पळय फोग घेवन धांवला तो आतां. कितें कितें हाडलें ताका आतां लावपा नाका गे. हय लावपाक कर मरे. इकडल्या बाहेर कशा दुकानात तो बॉम्ब लायता मम्मा म्हणून. खंय बसला पळय. जाल्यार कितें जालें बसल्या. बस आसा ती. कितें हाडूं? हां हे बी भिले. काम दिसता कोण म्हाका आमकडे केले बसो. हे दाखय एक लावया. ते कशें आहा प्रेशर कर मरे. ती बघ चेंज बी करून येयली. ती पुरी करूं का खंय, कारण म्हाका भूक लागोना. तेजे अजून लावन काबार जावना. एन हांगा आनी उरलेली आसा, पूण म्हाका नाका, पुरो जालें म्हाका. सो आतां हांव ऊस खावपाक वयता. ऊस खावना. सो आतां हांव ऊस खाता. मम्मा ऊस जाय म्हाका. आनी पोचूक मम्मान सोडलेले आसात. ते खंय गो पोचू? हे बघ पोचू. ताका सोदता न्हू म्हणून ते म्हाजे कडेन रावले. एक ठो जाले की धांवता. नेले कुट्टू कुट्टू इल्लोशे बाबूटो. सगळे वांगडा लागलेले. उदक बरें लागलें 5. ते वांगडा लायले, चड लायले. आतां एक फार जालो. हो तो नाशिल्लो तेजे लास्ट जालो. साडी नाशिल्लो. तो तापलो 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 आसतलो. गरम जावन जावन तो फार जालो. हे पळय हे पळय. सो आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करूया. एंड अशें आमी परत मेळया म्हजे नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय गायज, टेक केअर, बाय बाय. असोच मोग आसूं दी. बाय.